जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयण येता आनी जिंको देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगळ्यांक जेच्या नांवान हांव येवकार दितां म्हज्या यूट्यूब चॅनलान आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां लुकाच्या पुस्तकांतल्यान 9 ओवेस 60 आणि 2 आमी ह्या वेळार देवाचें उतर आयकुया देवाच्या उतराची सोजमणी जाणपाय आनी बुद्दीन आमी पुरुया तर ह्या वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून लुकाच्या पुस्तकांतल्यान 9 ओवेस 60 आणि 2 वोड आमी वाचुया। ताका जेजून सांगलें, कोणूय नांगराक हात घायल्या उपरांत फाटल्यान वळून पळयतीत ती देवाच्या राजाक पुरती न्हय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांनो, जरी तर आमी आमच्या काळजांतान आमी देवाचो पाटलाव कोत्ता आनी जरी तर ह्या संवसाराचो आस आवडो सगळें आमी सोडून दिवन आमी देवाक आमी चिटकल्या जाल्यार आमकां सर्गीच्या राज्यांत भितर सरोंक आमकां संदी मेळटली आनीक सर्गीचें राज पळोवंक आमकां संदी ही आसतली। आनीक जरी तर आमी हे संवसाराची आस आवडो घेवन आनीक आमी देवाचोय आमी पाटलाव कोत्ता जाल्यार आमकां तें राज पळोवंक मेवचें ना। आमचें सासनीक राज जावन आसा सर्गीच्या राज्यांत आमकां तें पावलो धरूंक आमकां मेवचें ना। तर आमी निचेव करुया, आमी हे संवसारी वाट सोडून देवाचो पाटलाव करुया, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, कोणूय नांगराक हात घायल्या उपरांत फाटल्यान वळून पळयतीत ती देवाच्या राज्यांत पुरती न्हय। जाल्यार आमी जो नांगराक हात घातला तो नांगोर आमी फुडें व्हरुया, फाटीं आमी पळोवचें न्हय आनीक आमी जाता तितलें हे सर्गीचें राज आमी पळोवंक आमी वावरुया। तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला। जाता तितलें हें उतर तुमी परगट करात। जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना ताका हें देवाचें उतर तुमी दियात आनीक हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी परगट जावं दी। तर हे वेळार हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां सगल्यांक परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां।